A19 मिसाची बेत सुरू जाता. A19 पेज 9. मिसाची बेत सुरू जाता. आमी सगळीं तयार जावया. आमचो यात्रेक भितर सोदता. आमी सगळीं येवकार दिवया. Calvary बेत सोदतलो. आमी तातूंत वांटो घेवया. सोर्गी जेवण तो वांटलो. आमी जेवून आयती जावया. देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक. तुका देव कृपा दिव. भयणीन भावनो तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमी व्हडा भोक्तीन आनी मोगान सायबाच्या हांगसर येतात, कित्याक तो आमचे पासत मागता आनी मागता तितलें तो आमकां घडोवनूय हाडटा. तर आमी देवाक आर्गां दिवंक येता. आयज आमी जोकी फेर्नांडीस हो आपलो बुजल्माचो दीस समोरमता आनी देवाक दिनवासता ताच्या जिविता पासत. आमी इनास कार्दोजो आनी आना ग्रासियास कार्दोजो हांच्या आत्म्या पासत मागया आनी जांकां देवान पेकोवणी दिल्ली आसा ती देवाक आर्गां दितात. कॅजिटन ब्रिटो, मागीर आन्ना गोन्जाल्वेस, तर ती देवाक आर्गां दित आसात म्हणटूच आमी तांकां ह्या आमच्या मागण्यांत दवरया आनी ह्या वेळार भोक्तीपणी मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. भयणीन भावनो, देव एकदम काकलुतवंत आनी दोयाळ. तर आमी ताचे कडेन काळजांत थावन पातकांचे बोगसणे मागलें की ना, तो आमकां दिता. पूण दिलें म्हणटच आमी आमचें जिवीत पोत्तून ताचेर आदारून फुडें पावलां मारूंक जाय, ताचे वाटेन आमी चलोंक जाय. ही सगळीं देणी आमकां फावो कर म्हणून आतां आमी काळजांत थावन हें मागणें म्हणया. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागून हो आशिर्वाद घेवया. सोर्प दितात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. भोव काकलूत सारा देवा, पास्कांचो गोड समारंभून आमकां मेळ्ळां तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनी वाडोवंक तुज्या आज्ञाच्या मार्गार आमकां थीर करून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. धोर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचो. धोर्मदूतांक महाधोर्म सोबे मुखार हाडटोच महायाज्ञिकान तांकां विचारलें, ह्या नांवान आनीक शिकोवण दिना जावंक आमी तुमकां खोर शिटकावणी दिल्ली. तर तुमचे शिकवणेन तुमी जेरुजालेम शार बोरलां आनी ह्या मनशाच्या मरणाचे आमकां तुमी जबाबदार करूंक सोदतात. परतिपाळ करून पेद्रून आनी धोर्मदूतांनी म्हणलें, मनशाच्या उतराक न्हय पूण देवाच्या उतराक की आमी पाळो दिवंक जाय. एका खुर्साळ उमकोळावन तुमी जेवेशी मारलो त्या जेजूक आमच्या पुर्वजाच्या देवान पुनर्जीवन केलो.
ताका फुडारी आनी सोडवणदार करूंक आनी ताचे वरवीं इस्रायलाक जिवीत बदलप आनी पातकाचे बोगसणे दिवंक आपले पदवेन देवान ताका वयर उबारलो. ह्या सगळ्या घडण्याचे आमी गोवाय आसाव आनी देवान आपल्यो आज्ञा पाळटल्यांक जो पवित्र आत्मो दिला तोय गोवाय आसा. हें आयकून ते इतले रागान भरले की तांकां जिवेशी मारूंक सोदताले. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळीं म्हणुया. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओठाचेर आसतली. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाल गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पोर कोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रितुमे वेलो तांचो उगडास नाच करता. बरी मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पोर तांकां आयकता आनी सगळ्या आकांतांतलीं तांकां निवारता. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. जांचे काळीज दुखवलां कोंतवलां तांचे चडशीं सर्वेस्पोर आसाच. जांचे मन कळवळटा वळवळटा तांचेर सर्वेस्पोर हात ओडटा. बऱ्या मनशांक उपद्रे कोश्ट बारी ओडचितात पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पोर ताका निवारता. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गार. सर्वेस्porak soy soy, सर्वेस्porak soy soy, सर्वेस्porak, सर्वेस्porak, सर्वेस्porak soy soy. तोमास, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळय नासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. सर्वेस्porak soy soy, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. जुआवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. स्नान दातारा जुआवान आपल्या शिस्सांक म्हणलें, जो वयत थावन येता तो स्वर्गावेले तो सगळें वन व्हरतो. जो पृथ्वी वेलो उपजवता तो पृथ्वीचो आनी ताचें उलोवणें पृथ्वीचें. जो स्वर्गांतल्यान येता तो सगळें वन व्हरतो. आपणें देखलां आनी आयकलां ताची तो साक्षी दिता. तरी पूण कोण ताची गोवाय मानून घेना. ताची गोवाय मानून घेता तो मनीस देव सत्यवंत म्हूण रुजू करता. कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाचीं उतरां उलयता. देव ताका माप मेजप नासतना आत्मो दिता. बाप पुताचो मोग करता आनी ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या हातांत दिल्यात. जो पृथ्वीचेर भावार्थ दवरता ताचें सवें स्नानाचें जिवीत ना, ताचें सवें सासणाचें जिवीत ना. जो पुताचेर भावार्थ दवरिना तो जिवीत भोगूंक पावचो ना, पूण देवाचो क्रोध आपल्या माथ्यार हाडटा.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, पयल्या वाचपान आमी कितें म्हणून शिकल्या पळयात. धर्मशास्त्री जे आसात ते शिस्सांक धर्मदुतांक शिडकायतात आनी तांकां सांगतात जेजूच्या नांवान तुमी आतां ही बरी खबर परगटूं नाकात. तांकां शिडकायतात ते, पूण ते तांची शिडकावणेक कान दिना. कित्याक लागून? पयले सुवातेर जेजून ताका हो हुकूम दिल्लो आसा सगल्या परजांक कळीत करात म्हणून. दुसरें म्हणजे जेजून तांचे स्वास सोडून तांकां पवित्र आत्मो दिल्लो आसा. तो ते आपणाचे वस्तूंकी न्हय, पवित्र आत्म्याच्या गोठायेन ते कोत्तात. पूण कशें कोत्तात? तिसरो मुद्दो म्हणजे जेजूक एकवटोन ते कोत्तात. म्हणटच ही तीन वस्तू आमचे मदें आसात की ना? आसतल्यो, पूण ते अदीक आमी वाडोवंक जाय. आनी कशें आमी वाडयतले? जेजूक जेन्ना आमी एकवटून रावता तेन्ना तो आपलें जिवीत आमचें सगळें उगडापें कोत्ता. जेन्ना आमी ताका हाजीर जाता मागण्यांतल्यान, तो बापाशी एक आसा म्हणटच बापायचीं उतरां तो आमचे चिंतनांनी घडोवन हाडटा. आनी आमचीं चिंतनां आमी ताका हाजीर जाल्या की ना, तीं चिंतनां आमी जेजूशी दवरलीं म्हणटच मागीर तो तीं अदीक बदलून धारेर हाडटा आनी आमकां सारकें तें शिकयता. म्हणटच ते भाशेन मागीर आमी उलयच ना, पूण आमी ते भाशेन जियेताय बी. म्हणटच हें ताणें सांगलां. म्हणटच आमी तर हे भाशेन जियेना जाल्यार आमी खास्तीचे फॉर्मूळ आमचेरूच ओडून घेतल्या. देव खास लायता म्हणून न्हय, पूण जेन्ना आमी देवाचें उतरां प्रमाणें जियेना तेन्ना कोणाचें उतरां प्रमाणें जियेतल्या? आमच्या म्हणटल्या. पूण आमचें उतर आमचें न्हय, हें देंवचारान सुचयलेलें आसता. कित्याक देव ना जाल्यार देंवचार आसा. हे दोनूय भाग आमी पळोवंक जाय. आमी मोदेकात तशें रावंक जायना. आमी सदांच हिंचे एके वाटेन पडटा. तर आमी हिंचे वाटेन पडोवंक जाय. पडलेलीं आसा, देवाचे वाटेन पडलेलीं आसा, पूण देवाक चिटकोन रावंक जाय आमी. पूण हे भाशेन देव प्रत्येकाक आपयता. आयज आमी ह्या बेनेडिक्ट जोझफ लाब्रे म्हणटा पळय ताचेर थोडो नियाळ करया. वो बऱ्या घराब्यांतलो आसलेलो, फ्रांसाचो तो. बोर्गोज्ञा म्हणून त्या गांवांतलो. म्हणटच तो ताचो माम एक पाद्री आसलेलो आनी म्हणजे विकत जनरल आसलेलो, म्हणजे मातसो व्हड दर्जाचो आसलेलो. ताचेशी वचोन ताणें थोडो वेळ सारलो, पूण ताका कळोन आयलें की म्हजें पाद्रीपणाचें जिवीत न्हय, मोटवाशी जिवीत म्हजें म्हण हांवें सारूंक जाय. म्हणून तो मोटवाशी पळय कडक शिस्त आसता त्या मोटवाशान ताणें प्रवेश घेतलो. ताका म्हणटात सिस्टर्शन्स. म्हणटच हे हातून ताणें प्रवेश घेतल्या उपरांत थंयसरूय ताका नाकारलो. 4 फावटी ताका नाकारलो आनी हे भाशेन ताणें येवजिलें की म्हजें जिवीत आतां हांवें दुसरे भाशेन सारूंक जाय. पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान तो म्हणूंक लागलो, हांव आतां यात्रेकार जातलो. आनी हे भाशेन तो फ्रांसाक थान रोमाक आयलो. रोमाक आयल्या उपरांत ताच्या मनांत अशें जालें की आतां हांव सगळे जे पळय हे आसात श्रायन्स आसात आख्या युरोपाक, फ्रांसाक, स्पान्याक, स्वित्झर्लंड, मागीर इटालियाक, हांव सगल्या ह्या श्रायनाशी वेतलो. आनी तो ते भाशेन 13 वर्सां एका जाग्यांतल्यान दुसऱ्या जाग्यार वेतलो. पूण ताचे कडेन कितें आसलेलें? कांयच नासलेलें. फकत पवित्र पुस्तक, मागीर इगोर्जेची मागणी पळय आसता, डिवायन ऑफिस म्हणटा पळय तें, आनी इमिटेशन ऑफ क्रायस्ट, म्हणजे कशे भाशेन जेजूक आमी पत्करूंक जावन आनी आमचें जिवीत ते भाशेन मांडूंक जाता, तो एक पुस्तक आसा. हे 3 पुस्तक आनी थोडें मागण्याचें पुस्तक तितलेंच घेवन, आंगोस्त्रां कांय नासलेलीं, तींच आसलेलीं ताच्या आंगार. आनी तो हिंचेय स्थितीन म्हणजे कितलें कडक थंयसर थोणाय आसताली, पूण तो आपलो जियेतालो.
आनी मुद्दम करून ते भाशेन जियेतालो. म्हणून ताका इतली गोठाय मेवली पवित्र आत्म्याची की ताचेशी कोणूय आयलो की ना ती रोखडीच बदलोन तांकांय ती कृपा मेवताली आनी हे भाशेन तो जिवीत सादतालो. मागीर शेकीन तो आसिसी गेलो, इतालियाक ना आसिसी गेलो आनी थंयसर फ्रांसिस्कन टर्शरी म्हणटात मोटवाशी ते भाशेन, पूण ते भायरूच आपल्या वस्तूंनी जियेतात ते भाशेन तो जियोंक लागलो. आनी थंयसर मागीर परतून तो रोमाक आयलो आनी खूब बरेंपण करतालो. रोमाक आयल्या उपरांत 40 वरांचें एक बोजोण आसता. ते बोजोणूय तो वरांचे वरां थंयसरूच आसतालो दिमेर आनी मागणें करीत आसतालो. पूण ताका खूब लोक म्हण तूं वळखोंक लागलो की हो पवित्र मनीस म्हणून. मेल्या तेन्ना इगोर्जेन म्हणजे इस्टर आसलेलो, पूण इतलो लोक थंयसर आयलो की तांकां ती मिसाची भेटवणी करूंकूच जायना जाली. मागीर शेकी ते सगळे लोकांक भायर काडून मागीर म्हणाय तो थंयसर दवरलेलो, ताची कूड थंयसर दवरलेली. म्हणून ते भाशेन तो कितें म्हणटा जाणें, स्वर्ग आमकां इतलें लागीं आसा की आमी फकत जेजू कडेन मागीत तर तो आमकां स्वर्ग फावो करता. म्हणजे जेजू आसा थंयसर स्वर्ग आसा, तर हे आमच्यान संवसारांत आसतनाच पत्करूंक जाता. हें सोंपें म्हणपाक, पूण तें जिवपाक भोव कठीण. पूण कठीणूय न्हय, जेन्ना आमी कृपेन जियेता तेन्ना तो म्हणटा एकदम सोंपें. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां जेजूक घेता म्हणटच आमी कृपेन बरोवन आसा आनी आमच्यान आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जेजूचें आयकून ताचे पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान आमचें जिवीत सारूंक जाता आनी आमी सादता. तर हे भाशेन घडोवन येवच्याक एकूच मिनूत आमचे हात अशें उंटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना कुडींत, मनांत, आत्म्यान जेजू भरोन येता सुस्कारांतल्यान. सुस्कार भायर सोडटना आमचे भितर आहा तितलीं चिंतनां, भावना, चाल, आठवणी सगळे भायर सरोनी. परतून सुस्कार घेतना जेजूचें बरेंपण आनी तो आमकां बरें पळय दिता तितलें पत्करया, स्विकारया. तें आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यान भरोन येता. तर आमी प्रत्येक सुस्कारान बदलोंक लागता. आमची मनांतलीं चिंतनां, भावना तर आमी हे भाशेन जेजूचेर दवरीत जाल्यार आमकां ताची चिंतनां, भावना अदीक आनी अदीक मेळोंक लागतली आनी आमकां समजणी बरी मेळोंक लागतली. तर हे समजणी प्रमाणे आमचें जिवीत जेजूके कोटोन सारया. आनी आतां सगल्या मनशां पासत आमी मागया. सगळीं जाणां आमची भाव भयणी, कित्याक जेजू सोबे आमी सगळीं जाणां आसा. ती जाणोत की नोको, पूण आमी जाणो, कित्याक जेजून आमकां हें कळीत केलेलें आसा. तर आमी सगल्या आमच्या भावा भयणी पासत मागया, जीं कोण कोरोना व्हायरसाक लागून दुयेंस आसात, जीं कोण परामोस करतात, जीं कोण भिरांतींत आसात, जीं कोण बिंदास आपलें जिवीत सारतात, हे सगल्या पासत मागया. पूण तितल्यांकूच न्हय, दुसरीं कांक्रू जावन खूब तडफडटात तांचे पासत आमी मागया. जीं कोण दुसऱ्या दुयेंसांनी बरीं नात, पेरीग आसात, तितल्याय पासत आमी मागया आनी देवाक ही आमची मागणी उबारया. सोरपुदेदार आनी काकळूच देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टतल्या पासत आमी तुका प्रार्थना उबारतना ती कोणवळायन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगतेल्यांक बेगिनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगिनूच सोदून काडूंक आमी तुजे कडेन मागता. सायबा, वॅक्सिनां आतां भायर सरलेलीं आसा, पूण तांचेर खूब दुबावूय आसा आनी लोकांचेर बरो आनी वायट परिणाम जाल्लो आसा. हें सगळें तुका आमी समर्पिता. तूं आमकां राख आनी सांबाळ. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमची सगळीं गुपीत चिंतना, पेज 29 C3, पेज 29 C3.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोतेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या न्याक्या पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव व्हडत्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, दुपावरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो पोरमोळ तुजे मुखार सोडून दी. ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलोल्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक कोणवाळेन आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सव्या आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वकाली आमी तुका वाखणूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मल्लीं उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावाडत्यांक उगडलीं दारां सर्गेचीं. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवणपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजवता. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोल दोलबार निरोन तरी गायतात तुजे मुखार. दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. हूं सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका जय. हूं सर्गीं तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें रगत, पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मुनच्या पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरुंता. तुझे पुनर्जीवणपण आमी परगटता. तुज्या येण्याक आमी अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतिल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें पोरजोळी तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिचे पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूचे मागणे आमी सगळीं जाणां देकोर जाणव, पूण देकोरच न्हय, आमी आमच्या काळजान थावन तें म्हणटा. सगळीं आमी आमची तें सांग आमच्या मनांत काळजान दवरया
आनी जाणें आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा तितल्यांची आठवण करून आतां आमी जेजू सोवे म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या आसा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरून दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घराचेर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी तुका हांव मेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सुरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमेन. पेज 73 D44. तूं सोर्गींचो गोडसाणीचो उंडो. पेज 73. तूं सोर्गींचो गोडसाणीचो उंडो, परदेसांत
केदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवणपणा वरवीं आमच्या गायिल्ल्या स्वयंपाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार कोत्ताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणाऱ्याच्या जेवणां वरवीं आमच्या आत्म्याची घोटाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत चडय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सोरपोदिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराज जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. Amen. Case 7, page 142, Case 7. निर्भागी आमची काळजा कालोखान भरून आसली. निराशी दुखापोरी ओचितूच चुकीस जाली. काळजाचो उस्वास येसू मनाचो प्रकाश येसू कुडीचो पोरजोर जेजू जिणेचो सूर्य जेजू काळजाचो उस्वास जेजू मनाचो प्रकाश जेजू कुडीचो पोरजोर जेजू जिणेचो